पेडणेच्या तुया गावांत लोक उदका खातीर वळवळे काडटात। तुयान 2 दिसा उपरांत एक फावट उदक येता। उदक येता खरें, मात फकत 2च वरां। उदकाचो प्रेशर लेगीत सामको उणो। उदक केन्ना आयलें आनी केन्ना गेलें तें कळपाक सद्याक कुस्तार जालां। पेडण्यान कितलेशेच व्हडले प्रकल्प हाडपाचे सरकार उलयता खरें, मात उदकाची पुरवण ह्या सारको मुळावो प्रश्न सुटावो करपाक सरकार अपयशी थारला, अशी प्रतिक्रिया थळावे लोक उक्तायतात। पण बारीक पळोवंक गेले जाल्यार पेडणे तालुक्यांत कितलीशींच वर्सां जालीं हांगासर ड्रिंकींग वॉटर सुद्धा खूब लोकांक ह्या संदर्भात खूब त्रास आसा। वॉटर एड्युकेट प्रमाणे जे मेळोंक जाय लोकांक ते मेळना। तुया गांवांनूच जर म्हाजेच वॉर्डार पयलें जावं संपूर्ण तुयान पयलें जाल्यार आमकां पयरेन 2 वरांच उदीक येता। पूण हेजेर सरकारूय तितलो गंभीर दिसना, पूण प्रशासनूय तेजेर कितें उपाय काडिना आनी हे त्रास भोगपाचे पडटा फक्त जनतेक आनी कोणाक ना। आनी त्या भायर आतां जेन्ना सरकाराक जर विचारलें जाल्यार सरकार केन्नाय आमकां सांगता की 15 mld चे आमी 30 mld करतात ट्रिटमेंट प्लांट जो पेडणे तालुक्यान आसा तो। पूण मागीर एकदा प्रश्न पडटा की हो 15चो 30 mld करता ह्यो खरोच लोकांक करता काय येता ते जे बीग प्रोजेक्ट आसात जशे मोपा एअरपोर्ट जावं नाल्यार इलेक्ट्रॉनिक सिटी जावं नाल्यार आयुष मंत्रालयाचे हॉस्पिटल जावं नाल्यार आनीक जो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटा मोठ्या प्रमाणात ह्यो तांकां बेनिफीट करपाक काय लोकांक बेनिफीट करपाक हेच कळना। प्रत्येक गांवांक किंवा प्रत्येक कसल्या धंद्याक म्हणा नाका, घरान म्हणा नाका, खंयच्याय हेका आमकां उदक लागता आणि त्या उदका संदर्भात आमी प्रयत्नय करता किंवा तांकां आणि जे आता आमच्या एक उदाहरण आमच्या गांवांत जे उदक आसा न्हू तेच जर आमचे सारखे जर त्याची विभागणी केली जाल्यार हे उदक आमकां आमच्या गांवाक पावोंक शकता। पण हेजेर खंय तरी दुर्लक्ष जाता की ते उदक त्या टायमार तेजो पंप बिगडटा किंवा अन्य आणखी काही गोष्टी आसात टेक्निकल ते फॉल्ट जातात। जे काही प्रस्ताव आसात किंवा ह्या आसात ना ते आमी तांकां पावयलेले आसात।